नमस्कार. आज आम्ही यूथ ऑफ GSB तुमका आमगेल्या कर्नाटक राज्यांतू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या बेलतंगडी तालुकाच्या एक सानं गांव लायला म्हणच्या गांवांतू आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वाम्याला वसंतोत्सव हाज्या दिग्विजयाच्या एक विशेष जनशे एक संचिका तुमकां दाखोवची आसाची. हांगा जनाल उमेदी ना हांव आतां बशिल्ले एक टॅब्लोचे एक डेकोरेशन अशा पुरो ह्या पुरो तुमकां पळयतना तुमकां कितली गम्मतेरी ह्या साना गांव जाल्यार एक विशेष रितीरी विशेष चंद जावन आज हांगा दिग्विजय कार्यक्रम चल्ला आसा. त्या दिग्विजयाच्या पुरा विशय तुमकां दाखोवचे आसाची. तशीच प्रमुख जावन विंगड विंगड गांवां लागून त्या केरळा आशा पुरो कर्नाटक आशा पुरो ना महाराष्ट्र आशा पुरो ना विंगड विंगड गांवां लागून हांगा येवन ह्या दिग्विजयांत भाग घेतील तांगेल्या अनुभव कसो जाला तांकां स्वाम्याला अनुग्रह देवाला आशिर्वाद मेळ्ळल प्रेरणा कोरकायल सेवे विचारू तांणी पुरा आदी उलयलेलें आसाची. त्या पुरा तुमकां दाखोवया ह्या दिग्विजय महोत्सवा स्पेशल एपिसोडांतू. धन्यनादेना संयमेंद्र गुरुगळा कंडु धन्यनादेना संयमेंद्र गुरुगळा दंडकमंडल कुंड्रशोभित पुंडरीकाचन दासरा दंडकमंडल कुंड्रशोभित पुंडरीकाचन दासरा कंडु धन्य नादेना संयमेंद्र गुरुगळा कंडु धन्य नादेना संयमेंद्र गुरुगळा संयमेंद्र गुरुं भजेहं संयमेंद्र गुरुं भजेहं संयमेंद्र गुरुं भजेहं संयमेंद्र गुरुं भजेहं. काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश दास जनरा क्लेश कळेवा दास जनरा क्लेश कळेवा काशी मठदा गुरुಗಳ ಪಾದವ काशी मठदा गुरुಗಳ पादव. परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वाम्याला लायलान चोलत असल्या ह्या वसंत मासाच्या दिग्विजय दिवसू आत्ता आमगेलो टुल्लोचाक कर्नाटक माध्यम अकादमीचे अध्यक्ष जावन तशीच बेंगलोरच्या प्रेस क्लबाचे माजी अध्यक्ष जावन तशीच आमगेले एक समाजाचे एक गण्य व्यक्ती जावन आमकां मस्त हेम्मे जावत असल्या सदाशिव शणै मामा आमगे आसाची तांगे लागी निमगुव्या तांणी ಮೂಲತಃ बेलतंगडी आनी आज आमकां तांणी बेलतंगडींतूच मेळ्ळाले एक विचारू मागीर कशी तांकां ह्या देवस्थानाचे आनी ह्या गांवचे एक संबंध आतां चडती बेंगलोरांत आसल्यार तांगे मूल तांणी विसरनाशी तत्तावळांक येवन हांगा कार्यक्रमांत भाग घेवत आसले एक गळेगा. नमस्कार शणी मॅम, कसं म्हणटाच? नमस्कार.
पुरा तुम्ही सांगला मेगला गांव या बेಳ್ತಂಗಡಿ आम्ही डिग्री पर कॉलेज पर जत तरी बेंगलोर हांव कामां चमकोलो जाल्यार बेंगलोर चमकले समेत आमी प्रति वर्स कार्तिक पुण्य जेवो ओकले जेवो हांगा येवन देवालय सेव करचे देवाल दर्शन घेवचे म्हगेले पुर्त करून एक एक अभ्यास तशी ह्या फाटी आतां काशी मठाधीश स्वामी संयमित स्वामी तांगेले एक व्हड कार्यक्रम आमगेले गांवां जाताना तांणी येवचे दीस म्हळ्यार पुरप्रवेश दीस समेत आयिल्लो आज हांगा अपास तांगेले जे दिग्विजय आसा त्या एक पळयत आसले सौभाग्य म्हणून हांव बेंगलोरांत कोण आयला आमकां बार एक खोशी आमगेले गांवांत बेಳ್ತಂಗಡಿंत लायला वेंकटरमण देवालय सन्निधींत एक इतले व्हड एक समारंभ जेवचे भोवशा आमगेले फुडली तलेमार एक कोणें आयकलें ना तसलें एक फंक्शन जाय न्ही तशें आमी सगळे गांवचे एक बारीक खुशींत आनी संभ्रमांत वेंकटरमण देवाल सेव आनी गुरुवार सेव करता अशें बाळ एक खुशी खंडीत हें एक सेव केलेली मी ती आमगेल्या गांवाक आनी कितले लायक श्रेयस मेळटा म्हणून म्हगेलें एक दृढ नंबीक कितें म्हळ्यार आमगेले लायला वेंकटरमण बारी एक कारणिका देव आमी कसं मागल्यार ते दिवत आसले देव भोवतेक आमगेल्या गांवांत वेंकटरमण सेव कोण केला की तांकां पुरा बर जाला हांवें हांगा चिरकेलो सो म्हळ्यार वेंकटरमणा सेवा समिती म्हणून ताजे ऑफिस बेरर पळय जावन मस्त वर्स काम केलेलो आनी एकादशी भजन ओंकळी भोवतेक कॉलेज डे आसता पुरा कार्यक्रम देवाळाचे कार्यक्रम आमी हांव म्हगेले भाव भयणी पुरा आमी आशिल्लीं ती तशें मी ते आज इतले एक व्हड कार्यक्रम गांवच्या जनान केला म्हळ्यार सगळे गांवाक एक लायक जाता म्हणून म्हगेले एक आशय तुम्ही स्थान असताना पळयलेलं देवस्थान आहे लायला वेंकटरमण देवस्थान आज पळयतना मस्त जीर्णोद्धार जावन अभिवृद्धी जाला त्या उडगास तुमकां कशें आसा वय आमी तेन्नाय सान आसतना तेन्ना हांगा वासुदेव शेणै म्हणून पेपर अंगडी म्हणटा आमी तांगेल हातांत आशिल्ले देव ते तेन्ना कार्तिक पुण्य टायमार मात्र एक 20 दिवस गांवच्या जनाक हँड ओवर करता आसलें जाल्यार सगळे वर्स जन पुरा येता आसलें ती मागीर पुरा जनाला अपेक्षा जनान निमिल नंतर तांणी समाजाक देवस्थान हँड ओवर केलें म्हळ्यार हस्तांतर केलें ताजे नंतर हांगा आतां कसं देवस्थान आसा की त्या जनान पुरा सेरसून म्हळ्यार मे बी म्हाका कळटा अशा प्रकार 1 वर्सान तो एक देवस्थान बंदिल्लें म्हूण एक हें आसा वासमांपुरम म्हणटा सुमार 100 इयर्स हिस्ट्री आसा आमगेल्या देवस्थानाक तशें खंयचें एक देवळ कसं म्हणटा जिर्णोद्धार जावका ते एक प्रोग्रेस जाला म्हळ्यार ते गांव प्रोग्रेस जाला आमगेलो समाज प्रोग्रेस जाला म्हळ्यार एक संकेत ते तशें बीन ते हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार खंयचे गांवांत देवस्थान जिर्णोद्धार जावका त्या बरोबर जनान सेरून केल्यार खंडीत ताजे फल इन रिटर्न जनाका मेळचे आमी कसले आज घेतल्यार ते देवान आमकां दिलेले आज हांव कर्नाटका मिडिया अकाडेमी चेअरमॅन जावन आसा गव्हर्मेंटाचे ताजे फुडें हांव बेंगलोर प्रेस क्लबांत 5 वर्स प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो ताजे फुडें एक 7 वर्स जनरल सेक्रेटरी जावन आशिल्लो आमी बेंगलोरांत आसतना गांवां वतना एक आमी चमकले एक काम सोदून दितलें एक पत्रकर्ता जावन आसूं काय म्हणून थंय आमगेले देवालय एक कसं म्हणटा ते आशिर्वाद आनी त्या बलातूनच हांव बेंगलोरांत आसतना गांवांत एक व्हड उन्नत हुद्दे अलंकर्स साध्य जाल्ले म्हणून म्हगेले एक नंबिका तशें मी ते आमकां देव खंडीत आमकां सगळ्याक बर करता ते तुमी फस्टान निमगेले तेन्ना कशें आसलें देवस्थान आज कशें तेन्नाय जन तांगेल हाता देवस्थान नातलारी येता आसलें ते आज जनान सेरून देवस्थान बांदिल्लें मी ती आनी चड विजृंभणे चड समारंभ जाता आसा काशीमठ म्हणटा तुमकां तुमगेल्या सानपणाची उडगास अशा पुरो तुमी स्वाम्याला आयिल्ले पळयलेले पर आतां तुमी तसाची कशें काशीमठान तुमगेले एक अविनाभाव संबंध कशें आशिल्ले हांव इनफॅक्ट आमी ते कोणाला सांगना नासलें म्हळ्यार कसले एक संदर्भांत हांगा स्वाम्यान अशा संदर्भांत आमगेल्या गांवांत कसले एक सेव करता म्हणून म्हाका भारी आश आशिल्लें मस्त वर्स फुडें हांव बेಳ್ತಂಗಡಿचे सिंगर्सा पुरा आपनोर न्हू कोड्याल बेंगलोर आपनोर न्हू
एक कॅसेट केलेलं पळद पुरा एक कॅसेट ते रिलीज फंक्शन हांगाची देवस्थानांतू केलेलं आहे त्यांना गांव जेवण परत दिवन तो एक लायक प्रोग्राम केलेले ताजे नंतर हांव तेन्ना हांव ETVक एक प्रोग्राम करता आशिल्लो ETV ते देवस्थानाचे ಬಗ್ಗೆ एक प्रोग्राम येता आसले म्हाका आमगेले देवस्थान आमगेले देवाक दाखोवका म्हणून हांगेले एक विशेष परमिशन घेवन हांव एक ETV के आमगेले देवस्थानाचे विश्वरूप दर्शना टायमार एक प्रोग्राम केलेले तशी ह्या पाटी कसले प्रोग्राम करता म्हणटना म्हाका एक स्वाम्याला ಬಗ್ಗೆ एक तांणी आतां दीक्ष घेवन 20 वर्स जाले ताजे ಬಗ್ಗೆ एक फोटो आल्बम म्हणके एक बुक करता म्हण एक आश जाल्ले म्हळ्यार टेबल बुक म्हणटा पळय तसले एक करता म्हणून हांवें एक 15 दीस फुडें येवन हांगा स्वाम्याक आशिर्वचन निमून तांगेले परमिशन आमगे तांणी जायत म्हणून म्हाका सांगला आमगेले नरसिंह नायक आनी हांगा विश्वनाथ भट मामा लागे उलोवन जातारी स्वाम्यान जायत म्हणून म्हाका भारी एक खुशी जाला आशिर्वाद दिला म्हणके आनी आतां मुखारी बेंगळुरांत चातुर्मास आसा न्हू तेन्ना खंडीत त्या एक बुक कसा म्हणटा उद्घाटन करता म्हणून म्हगेले एक आशा एक बारी इतल्या हॉट सायजाचे टेबल बुक म्हणून त्या एक म्हगेले आशा आसा त्या स्वाम्यान आशिर्वाद दिले म्हणटरी ते काम जाता म्हणून म्हगेले एक हें ताका समजावन हांव नरेश शेणे लागी फोटोस पर्यंत निमगे दिताना आनी तूं केन्ना जॉकले या तुका पुरा फोटोस वेवस्था हांव कोण दिता तूं ये ती म्हूण सांगलें ती तशें समाजांतून म्हाका त्या एक बुकर सपोर्ट मेळ्ळा आज तुमगेल्या चॅनला मुखांतर हांव सांगता आसा मे बी विदीन ए मंथ आय एम गोईंग टू ब्रिंग दॅट बुक आउट त्या एक सान सेव हांव आमगेले स्वाम्याक दिता म्हळ्यार तांणी पूर्वाश्रमांतून दीक्ष दिवन जातरी 20 वर्सां तो इम्पॉर्टंट मायलस्टोन्स खंयची गांवां आमगेली ती खंयची हरिद्वार जावा काश्मीर जावा और कोच्ची जावा कोडियाल तेरा टायमा खंय तांगेले आशिर्वचन कसं जालें इम्पॉर्टंट फोटो विज्युअल बुक म्हणून आमी लेखला स्वाम्याले आशिर्वाद आमी देवाले अनुग्रहातून ते जत्न म्हूण लेखला तुमगेले सगळेले सपोर्ट जावका बुक रिलीज दिवस आमी आपास मेळ्ळे आनी आपास जनाक दाखोवया तुमगेली मुलाखती आनी तुमी ताका त्या दिवस एक्सप्लेन करूंक आमी आपास तुमगेलो येताची थँक्यू म्हळ्यार यूथ ऑफ GSP खंडीत आमगेले समाजा मट्टाक इट इज अ व्हेरी पॉवरफूल मिडिया हांव पळयता आसता खंडीत तुमगेले साकार जावका तुमी आसा म्हण जाल्यार ते इट वील रीच टू दी मासस मस्त जनाक आमगेले समाजाक ते रीच जाल्यार ते एक स्वाम्याल सेव केलेले एक सार्थक मनोभाव म्हाका दिता थँक्यू सो मच फॉर युअर कायंड ऑफर थँक्यू बरें थँक्यू आमगेलो टासाची अनुವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಕನ್ನಾಜೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಣೆಮಂ तांगे लागीं निमगुया कशी एक तयारी आईची विशेष जावन मागीर 49 दिवस सगळे एक रांद पंबळारी खाण जेवण अतिथी सत्कार भाಳ मुख्य असता तांणी तांगे धर्मपत्नी दोगांय आमगेलो टासाची नमस्कार शणेमम कसं म्हणटाच नमस्कार हे आतां तुमी पळयता आसुचे आमगेले उग्राण आनी रांदपा कूड आयजी आयचे दिसाक कशें जाल्लें म्हणून जेवण खाण लाग गॅलरी जन पुरा बारी खुशी जावन आतां सांजेचे प्रोग्रामाक म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यांगेले प्रोग्रामाक रेडी जाता आसाची जेवण जावन आमी लास्ट एक 40 दीस तुकून हांगा फूल टायम म्हळ्यार 24/7 आमगेले किचनय रन जाल्ला हांगा पुराय जन आयिल्ले कितले भजना मंडळीचे आयिल्ले हांगा वेगवेगळ गांवांतून वेगवेगळ स्टेटांतून आयिल्ले आलमोस्ट एक 265 भजना मंडळी हांगा येवन गेल्या तांणी पुरा भारी खुशीरी आमगेले सत्कार स्वीकार करून भारी चांग जाल्ला म्हूण सांगूनच गेल्ल्यांची इवन आमगेले काशी मठाधीश स्वाम्यानय पयर म्हणलें विंगड कडेन पशी हांगा प्रोग्राम भारी चंदायेर चल्ला खाली भजने आनी हें मात्र न्हय इवन जेवण खाण हें तांकां राबची वेवस्था केल्लेले पुराय भारी चंद रितीर जाल्ला म्हणून स्वाम्याल तोंडाने आयकून आमकां मस्त खुशी जाल्या आनी एक 6 दीस स्वामी आमगे लोट आसाची मागीर 10 तारखेतार
आमगेले भजनाचे म्हळ्यार सप्ताह चलता 2 तारीखे सकाळीक आमगेले मंगळोत्सव जाता हाजे प्रोग्रामाचे आमगेले देवस्थानाक मात्र आमगेले सगळे गांवांक हे फस्ट टायम एक मेळ्ळेले आमकां एक चान्स म्हळ्यार स्वाम्यान एक वसंतोत्सव तांगेले आचरण करूंक एक व्हड मनान आमकां एक अवकाश करून दिलो त्या खुशीरी आमी हे कार्यक्रम अति सुंदर जावन अति चांग जावन तशींची भक्तिपूर्वक जावन स्वाम्यालकी हरिगुरू सेवा कोरका म्हणून पूरा ಒಟ್ಟು जावन गांवतुले म्हळ्यार ಬೆಳ್ತಂಗಡಿचे 5 पेट अंत पूरा उजरे आयले धर्मस्थळ आयले गुरवानकेरे आयले नारावी आयले सो पूरा 5 पेंटेचे म्हळ्यार ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ तालुको समग्र ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ तालुको अंत मस्त काम केल्लेलें आसा आमगेले हे प्रोग्राम चंदायरी जावचे खातीर सो येद्दोळतार कसलेय प्रॉब्लेम नातिले आमकां देवाल की स्वाम्याले आशिर्वादान आमगेले कार्यक्रम चंदायर चल्ला आमकां अंतू रांदपांतू हेल्प केलेले आमगेले विश्वनाथ मामा समाज बांधव आमगेले ಬೆಳ್ತಂಗಡಿचे मात्र न्हय GSBचे सगळे ऑल ओवर इंडियाचे म्हणत तांणी पुरा जनान आमगेले विनंती स्वीकार करून आमकां तनु मन धनान प्रोत्साह दिला तांगेले पुरा प्रोत्साहनाची हे कार्यक्रम इतले सक्सेसफूल जावन चलना म्हणून सांगूक म्हाका भारी खुशी जाता आसा तांकां सगळ्यांकय हांव आमगेले देवस्थान आमगेले आडಳಿತ मंडळी आमगेले गांवचे महाजनाल पर जावन धन्यवाद सांगूकय इश्ट पावता आज सांजेचे कार्यक्रम 7 गंटाक प्रारंभ जाता श्री शुक्रतींद्र तीर्थ स्वाम्याले नावारे द्वारा तुकून प्रारंभ जावचे म्हळ्यार ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ पेंटाचे मारगुडी तुकून प्रारंभ जावन देवस्थानातार येवचे आसा ह्या कार्यक्रमाकय आमी तुमकां सगळ्यांकय मोगान आनी भक्तीन आमंत्रण दिल्लेलें आसा म्हाका मस्त खुशी जाली आमकां स्वाम्याले आशिर्वाद मस्त मेळ्ळो पुरा बायल मनशांका स्वाम्यान मस्त होगळसिला इतले चंद कोनू डेली आमी नमन वाजूच्या की स्वाम्याले पुरा वयर क्लीन करचे की पुरा आमी पुरा बायल मनश म्हणून करतशिले प्रति एकड्यान आईल पुरा जाणां लागीं स्वाम्यान म्हणला हांची बायल मनश भारी चांग जन प्रति एकले मेळ न्हू लाय कोण क्लीन करून घड्या भितर करून दिता ती अशी प्रति एकल्यान स्वाम्याल सेव करतसल तुमकां भाग दिवका म्हणून पुरा जाणां लागीं सांगता देव बरें खंयचे एक विशेष कार्यक्रम म्हणटाना ते आहार ना खाण जेवण मस्त मुख्य तांतूय तांणी हरिकंडिगे तांणी करता सची म्हळ्यार तांचे रांदप्यालाचे एक रांदप म्हणटा ताका टेस्ट आनी एक विंगड तसले एक रांदप्याळ एक पंगड आमगेलो ट्रबलीची ताजे मुखंड जन अशे विश्वमाम आसा तांगेले निमगुव्या हे 49 दिवस ಒಟ್ಟು जावन आ 40 दिवस दिग्विजय विशेष रांदप आनी विशेष आयटम खंयचे खंयचे तुमकां करूंक हांगा मेळ्ळा आसा आमकां तांणी पार्टीची म्हळ्यार हांगा कोण आसा तांणी सांगता ती तें करता हें करता आंब्या उपकरी मागीर वलवल मागीर चण्यांगेशी दाळीकाय दूद पाकू मागीर एक 5 बगे खाण तांतूं उंडो मैसूर पाकू मागीर साठ अशें सगळें आमी करून व्हरलेलें आशिल्लें भायर देखून हाडून तशी पॅकेटांनी करून वणटुचें मागीर हांगा एक सादारण आमी एक 40 वर्सां देखून हांगा करता आसा ती तशी आमकां एक हांगा एक दिग्विजय आनी वसंत मासू हें सगळें जावचें म्हळ्यार आमकां हे खुशी विशी म्हळ्यार विंगड आयटम आसता म्हणून मी मस्ताना म्हळ्यार आयकल्लो आसा पत्रडो काही तसलपुरा आनी त्या म्हळ्यार इतले जनाक परा कोरका खंयचे खंयचे आशिल्ले तुमी इतले कांय दिसांनी हेजे पातोळी केला मागीर तवश्या हेजे मुद्दो मागीर वरे उंडी दुदया मुद्दो मागीर दिसा एक नमुने आज केलेले साल्लाचे सन्ना पडो असाले दिसा एक नमुनेचे तशी पुरा सादारण म्हणटा आमगेले खाण म्हळ्यार तस न्हू खंयची सकड आसा तशी त्या पुरा सादारण म्हणटा आमी आमकां कळलेल्यान तो पुरा केला आमी आनी कितें आमकां तांणी करून सपोर्ट दिता ती ते आनी दिता ती आनी दिता ती तशी हळ्ळेची सकड म्हळ्यार त्या पुरा रेडी करून आजच्या जनरेशनाक हळ्ळेचे गेले खंयचे एक टेस्ट कसं एक दावका आयटम दावका जाल्यार तांणी सांगून आसता ती तशींची दुदया मुद्दो हांवें परत केला सन्ना पावडो पत्राडो मुळीक तशीचे गोडशे एक 2-3 नमुने गोडशे
बै गराई तशेंच कॉर्न पायसा, अप्पी पायसो, मागीर शेवगे पायसा, तशेंच कॅरेट पायसा, तशें एक वेरायटीज गोडशें ट्राय केलं पुरा नमने केले. एक 7-8 बगेचे आयटम्स आनी हय तशी देव बरें कर. जाय. गुरु महाराज की सदगुरु श्री मसेंद्र गोस्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की काशी मठ संस्थान की व्यास रघुपति की वेद व्यास गोविंदा उपदेशा तिरुमलेशा गोविंदा. गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज सैमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय काशी मठ संस्थान के धन्यनादेना संयमीन्द्र गुरुगळा कंडु धन्यनादेना संयमीन्द्र गुरुगळा संयमीन्द्र गुरुं भजेऽहं संयमीन्द्र गुरुं भजेऽहं संयमीन्द्र गुरुं भजेऽहं संयमीन्द्र गुरुं भजेऽहं. ಅತಿ ವಿನಯದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಅತಿ ವಿನಯದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ದಂಡಕ ಮಂಡಲ ಪುಂಡ್ರ ಶೋಭಿತ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನ ದಾಸರ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ संयमीन्द्र गुरुं भजेऽहं 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 संयमीन्द्र गुरुं भजेऽहं. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋ
ತೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त. हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त. हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. आता आमगेलोटू बालचंद्र प्रभू आणि अर्बेट माधव कामत असची तांगेलागी निमगू आईचे दिग्विजय कार्यक्रम तांणी भाग घेतलो असची. बेलतंगडी चलता ह्या कार्यक्रमाक कितल्या विशेष तांकां दिसता म्हणून. नमस्कार प्रभू, कसं म्हणटा? हरी गुरु भूयो नमः. मिगेले जल्लल गांव या बेलतंगडी हांव हांगा जाल्लो. मिगेले आज आनी पुरा हांगाचे फाउंडर मेंबर्स भजना मंडळीचे फाउंडर मेंबर्स वेंकटरमण देवस्थानाचे. मिगेले हांव संगीत मिगेले प्रारंभ जाल्लो याची वेंकटरमण देवस्थानाचे भजने साळी दुखून हांव भजन सांगून मिगेले अन्ना लोटू मिगेले अज्जा लोटू येवन बसचे आशिल्ले सांग दुखूनची. आज ही हांगा वसंतोत्सव तशीच वय दिग्विजय महोत्सव जाता आसा. म्हाका भारी खूश जाता आसा. आमी बेलतंगडी गांवाची इतली हॉडान आमी एक ह्या सेलिब्रेशन करता आसाची म्हणून. वय ಹಂಗೆ ಸೋಮೇಲೆ ವಸಂತ ಮಾಸ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಜಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಕಸಮಳೆ 49 ದಿವಸಾಚೆ सप्ताह भजन एक भारी विशेष है बेलतंगडी तक समझावन मस्त मंडळी पुरा भजने हंगे आयले मस्त परगावंतुल आयले. आज ते एक वसंत मासा संदर्भ जावन आज दिग्विजय महोत्सव बेलतंगडी पेंट ಅಂತ आज तुम्ही पळयता आसाची भारी चंद जावन जल्ला मस्त टॅबलो मस्त जनले आर्टिस्ट पुरा आयले आसाची सोमेले भारी विजृंभणेरी दिग्विजय महोत्सव चलता आसा. हांव लेखता बेलतंगडी एक कसले गांवाक आज एक वैभव सी कसले म्हळ्यार सोमेल दिग्विजय प्रोसेशन चलता आसा म्हणून भारी लायक जाला आणि मस्त जन परगावंतुल आयले आसाची. एक तुम्ही रायटर आणि सिंगर सो एक कॉम्बिनेशन आम करेक्ट आज मेळ्ळां सर. तुमकां एक असले खंयचे एक पद्य बरयतना हांगा आमगेल्या बेलतंगडी वेंकटरमण आले मनान दोन बरयला की नानी बरोवका म्हणस ऑलरेडी बरयला सर. लैला वेंकटरमण वेरी बरयला आसा आनी बालचंद्रन संगील आसा ते नेक्स्ट वीक यूट्यूब GSP चॅनलार रिलीज जाता आसा. आयचे पूरा क्लिपिंग ॲड करून घेवन ते एक भजन रिलीज हंगेले इष्ट देवस्थान वेरी वैला वेंकटरमण बरयला भारी चंजावन आयलस 4 सेंटेन्स म्हणत वेंकटेश दयानिधे वेंकटेश कृपानिधे शंख चक्र गदाधर
पंकजनाभा श्रीनिधे वेंकटेश दयानिधे लायलापुरवासा वेंकटरमणा लायलापुरवासा वेंकटरमणा वेंकटरमणा लायलापुरवासा वेंकटरमणा बरं थँक्यू आता या दिग्विजय महोत्सव इथले चंदायर जावका म्हणून जाल्यार मस्त एक सहकार आसा तांचे एक प्रमुख पात्र म्हळ्यार आमगेले राजेश अण्णा राजेश पै उजिऱ्याचे त्याची नरसिंहण्णे आसा त्याची आमगेलो शशिकांत कामत आसा निमगू तांगे लागी कशें आयचे एक दिग्विजय इतले एक बारी चंदायर जावका जाल्यार तांकां कशी एक देवाल एक प्रेरणा आशिल्ल्या म्हणून नमस्कार अण्णा कसं म्हणटा नमस्कार आमगेले वसंत मास बेलतंगडी मेळ्ळेलेची आमगेले बेलतंगडी पेंटेक एक सौभाग्य तशीच आमगेले उजिरे बेलतंगडी गुरुवानकेरे पुंजालकट्टे मडंतार वेणूर नारव हे पूरा पेंटेच बेंड घेवन अद्भुत जावन एक दिग्विजय कार्यक्रम जावका म्हणून एक आलोचना आशिल्ली पुरो जनाकय स्वाम्याले मोग आमकां केन्नाय मेळ्ळा तशें आमकां एक मोग दाखोवच्याक आमगेल्या गांवांत एक अवकाश तशी आमगेल्या नरसिंहण्णान एक अद्भुत जावन जावका म्हणून सांगून आमी पुरा मेळून बैसून केलेले तशी आमकां साध्य आशिल्ली म्हणटा भारी चंद रितीरी हे दिग्विजय महोत्सवांक केल्ले तशीच नॅशनल हायवेंत इतलो ट्राफीक आसल्यार देवान हे पुरा निर्विघ्न जावन हांगा हाडून चंदायर करून दिल्ले मस्त समाज बांधवन गांवन तोले परगांवन तोले पुरा एक 5000 पैसे चड जनांक घेवन सेरवाला मस्त खुशी जाता आमी विंगड गांवां वचून पळोवचे आशिल्ले ते दिग्विजय आज आमगेल्या गांवांत ते जाता आसा हाजे पशी एक आमगेले व्हड सौभाग्य आमगेल्या समाजाक बेलतंगडी पेंटे खंयचे न्हय म्हणून सामको इच्छा पावता आमकां हे दिग्विजय महोत्सव व्हडलेले मस्त गांवां वचून आमी पळयला बट आमगेल्या गांवाक आमगेल्या जिवमानांत मेळ्ळेले प्रप्रथम भाग्य म्हणून हांव लेखता आमगेले निमित्त कसले तुमकां कुंदुकोर ते जावनास पुरो स्वाम्याक ಸ್ವಲ್ಪ त्रास जावनास पुरो तलारी आमी फर्स्ट ऑफ ऑल स्वाम्याला फर्स्ट क्षमापण निमगून समाज बांधवालाकय आमी आमगेले निमित्त कसले तुमकां कोरत जाल्यार ते तुमगेले गांवचे एक कार्यक्रम म्हणून लेखून आमकां क्षम करून आमगेले आदरात तिथे घेवका म्हणून हांव तुमगेला मागून घेता आमगेले दिग्विजय मेळ्ळेले वसंत मास बेळतंगडी फर्स्ट टायम मेळ्ळेले आमकां दिग्विजय आमकां भाग्य आमगेलें कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार परगांव पुरोचें पळोवंक आशिल्लें आज हिस्ट्रींत ना इतले जन सर बेळतंगडी JSP अंतू पूरा गांवत लायला ती त्यानंतर आज श्रीनिवास कल्याण पूरा देवस्थानाचे पूरा विश्वराज कल्याण जावन हांगा येयला तांकां खातीर आमी लेट केल्ले चंदार जाला पुरा जेल सहकार दिला तुमगेले सहकार मेळ्ळा भारी संतोश जाला धन्यवाद आता आमगेलो श्रीकांत कामत आसाची आनी उजिरेचे श्री राम मंदिराचे एक्स ट्रस्टी तांगेल्या गांवांत म्हळ्यार आज बेळतंगडींत जावत तसले लायला जावत तसले एक दिग्विजय महोत्सवा विशयी तांणी दोन तर उलयता नमस्कार कसं आमगेले वसंत मासो बेळतंगडी लायला वेंकटरमण देवस्थानांत मागीर सप्ताह कार्यक्रम भारी ग्रँड जावन आयोजन केल्लो आसा आमगेले वेंकटरमण देवस्थान विशेशत कसं म्हणल्यार धर्मस्थळा उजिरे मोडंत्यार मागीर बेळतंगडी मागीर पुंजलकट्टे 5 पेंटा देवस्थान म्हळ्यार हांगा 5 पेंटा संबंध पडलेलो पुरा कार्यक्रम वेंकटरमण देवस्थान एक अशें हे कार्यक्रम जावच्याक हांगाचे ट्रस्टीसान उण्यान उणें म्हळ्यार एक वर्स लागून सतत प्रयत्न करून आशिल्ले पुरा देवस्थानाचे आमचे गेले खंयची देवस्थान आसा त्या पुरा देवस्थानाक कॉन्टॅक्ट जावन तांणी तांची देवस्थाना भजना मंडळी आपूण हाडून मस्त विजृंभणेर जावका म्हणून प्रयत्न केलेलो आसा तांकां आमगेल्या गांवतूल रावन आमी आभारी आसा कित्याक म्हळ्यार इतलो व्हड कार्यक्रम आमगेल्या गांवांत इतले सान गांवांत जावचे म्हळ्यार सान विशय न्ही ते तितले आयोजन केलेलें आसलें भारी ग्रेट कार्यक्रम इत्या म्हळ्यार स्वाम्याला एक तेवे ताजे ಒಟ್ಟು सप्ताह कार्यक्रम 49 दीस कंटिन्यू भजन करचें जाल्यार सान विशय न्ही ह्या विशयाक आमी पुण्य करून आसता ताका आमकां भारी संतोश हे कार्यक्रम जाल्लो धन्यवाद आतां आमगेलो आमगेलेची प्रताप सिंह नायक प्रताप अण्णासाची MLC तांणी आजी मोदील कार्यक्रमाक लागून सीदा बेळतंगडी आयिल्ली आसाची तांगेल्या निमगुव्या तांणी ह्या कार्यक्रमांत आजी दिग्विजय महोत्सवांत भाग घेतिल्ले मागीर तांगेल्या गांवांत तितले व्हडे कार्यक्रम आयोजन जाल्ले वसंत उत्सव कसा म्हणटात म्हणून नमस्कार प्रताप अण्णा कसा म्हणटा सगळे बेळतंगडीक लायलाची एक वेंकटरमण देवस्थान आसचे आमगेले समाज हरिगुरुले सेवा करताची जीवनांतू आध्यात्मिक आनी पुरा रितीरी
उन्नत पावेल असं तसल कडेन आजी बेळतंगडींतू आमगेले भाग्य म्हण लागता ती आमगे एक अಪರೂಪ स्वाम्याले वसंत महोत्सव खुर्चे का योगू भाग्य स्वाम्याले अनुग्रहान आणि देवाले आशीर्वादान मेळ्ळा सगळे गांव भारी एक संभ्रम येरी एक कार्यक्रमांत भाग जाता असं प्रति एकल्याक मनांत खंडित जावन हे एक विशेष संदर्भारी आम्ही पुरा भागी जावन स्वाम्याले आणि देवाले अनुग्रहाक पात्र जावका म्हण घेवन आशेस अप्रूपांत अप्रूप म्हणल्यार पुढे पुरा आमगे लायला देवस्थानाक स्वाम्यान विंगड स्वामीन पाय येयलो आसताची ह्या बोशा दिग्विजय एक आमकां मेळ्ळा एक नसीब दिग्विजय आणि आतां आमगेलो हो सान गांव भारी व्हड गांव न्ही न्ही जावन आमगेले ह्या गांवांत स्वाम्यान वसंत महोत्सव दिल्लेची आणि दिग्विजय दिल्लेची आमगे व्हड अनुग्रह म्हणून आमी लेखता ती ताजे खातीर हे विशेषांत विशेष जाल्यार पुरा कडेन दाखोवन जन हांगा येवन आतां ते मागीर अनेक व्हड संगती सप्ताह 49 दिवसाचे रातपाल निरंतर देवालय भजना उत्सव जाता हे मागीर आमकां बहुशा जिवनांत मेळ्ळेलें एक योग भाग्य म्हणून लेखता जनरल रेस्पॉन्स पळयतना कशें दिसता प्रतापण आमगेले जन आस्तीक जन धार्मीक जन स्वामी देव म्हणल्यार बाकी पुरा पशी ताका प्रथम आद्य दितात आमकां संस्कार मेळ्ळेले आमगेले मुखावेले जनरेशनाकय चेडवांकय असले कार्यक्रम जातना आमी म्हळ्यार कसले आमगेले मालगड कशी चोळून घेवन आयल्यांची स्वामी आनी देवस्थाना विशयारी आमी कशें आसता म्हळ्यार एक विशेष ट्रेनिंग म्हण येता एक अभ्यास म्हण येता असल टायमार पुरा जनान वट्ट मेळटा आनी ताजी प्रयोजन खंडीत जावन मेळटा आयच्या दिसान तूं विंगड रितीन मनाक गोंदल पुरा आसचे कडेन ते गोंदल पुरा निवारण करची शक्ती आसचे आनी जिवनांत सम चांग वाटेर वचचे एक प्रेरण दिवचे ते खंडीत आमगेले हरिगुरू कृपेन म्हणून लेखता धन्यवाद आतां आमगेलो बेंगळूरू काशी मठाच्या ट्रस्टी गुरुदत्त प्रभा मसची तांगेले निमगुव्या नेक्स्ट आतां येवचे ह्या वर्साच्या चातुर्मास स्वाम्याला काशी मठांतू आनी तांणी बेंगळूरू आज येवन हांगा एक ह्या दिग्विजय महोत्सवांतू भाग घेतलो आसा तांगेल्या खुशी मागीर तांकां हांगा येवच्याक प्रेरणा मागीर स्वाम्याला आशीर्वाद त्या विशयात परत सांगू आसाचे नमस्कार प्रभमम कसं म्हणटाच नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल विथ ऑफ JSB हें कवर केलेल्याक धन्यवाद आनी हें बेळतंगडी मठाचें एक हिस्ट्री म्हण येता स्वाम्यान आमगेल्या गांवांक मिगेल हांव बेळतंगडीचो बेजिकली आमगेल्या गांवांक एक वसंत मास अनुग्रह करून ताजे एक अखंड 49 सप्ताह कार्यक्रम भाಳ चंद रीती जाता आसा आदी दिग्विजय महोत्सव बेळतंगडीचे एक इतिहासांत नभूतो म्हणून सांगू येता आमी भारी खूश जाता आमगेले भाव मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन आशिल्ले तर आनीकय खुशी तशें जावन हें पुरा कार्यक्रम भारी चंद रीती जाला पुरा जनाक हेकड आमगेले 5 पेंटे जन हेकड कुरवान केरे उजिरे नारावी मागीर असल पुरा सुತ್ತಮುತ್ತ गांवां दुखून जन सागरोपादी दुखून येवन बहळ विजृंभणेन जाता आसा हें कार्यक्रम आनी बेंगळूरचे विशय जे जाल्यार आज आमी बेंगळूर आमकां 23 इसवीक चातुर्मास बेंगळूर श्री काशी मठांत मल्लेश्वराम जाता आसा भारी संतोषा विशय त्या म्हळ्यार प्रति 10 वर्सां एक पंथा चातुर्मास आमकां हें चारीचे चातुर्मास भारी विजृंभणेन आनी एक देवालय हरिगुरू कृपेन आमी भारी चंदायर कोरकाम लेखलां आज आमी ताजे विशयांत बॅनर आमी रिलीज केल्या देवालय लायला श्री वेंकटरमण देवालय नड्यांत आमी बॅनर दवरून आज आमी प्रथम आमगेले बॅनर लायला देवस्थानांत स्वामी आसाचे हांगा तांगेल्या देवस्थानांत दवरून आमी आशिर्वाद मागून आमगेले एक प्रचार कार्यक्रम आमी स्टार्ट केला आमगेले विविध कार्यक्रम आमकां स्वाम्यान मार्गदर्शना प्रकार आमी मस्त कार्यक्रम आमी हमून घेतला आमगेल्या बेंगळूर काशी मठांत तशें जावन आम्ही बेंगळूरांत पुरा जनाक हांव पुरा ह्या मुखांतर तुमगेल्या चॅनला मुखांतर पुरा जनाला विनंती करता कसं म्हळ्यार बेंगळूरा येवका तुमी ह्या पंथा आमगेल्या चातुर्मासा भाग जावका स्वाम्याले अनुग्रह पावका म्हणून हांव खंडीत तुमगेल्या मुखांतर घेता धन्यवाद धन्यवाद आतां आमगेलो बेंगळूरच्या अनंतनगराच्या
त्या सोसायटी अशा पुरो ना देवस्थान अशा पूरा प्रमुख जावन अशे अर्ला अनंत प्रभू तांणी असाची तांगेले निमगुव्या तांणी आज कार्यक्रमांतू भाग घेतलेलो आसा दिग्विजय महोत्सव वसंतोत्सवांतू तांगेलो अनुभव मागीर ह्या वर्स बेंगलोरांतूची स्वाम्याल चातुर्मास जावच्या काय आसा त्या पुरा विशय तांणी आज उलोवचे आसाची. नमस्कार प्रभू माम कसं म्हणटाची. हरि ओम. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. लैला वेंकटरमण पायंपोणो गुरु परंपरे पायंपोणो तशीची विराजमान जावनशिले सैमिंद्र तीर्थ स्वामी चरणाविरम पायंपोणो आयचे विशेष कार्यक्रम म्हळ्यार लैला वेंकटरमण देवस्थानाचे वसंत मास 2023 शोभाकृतनाम संवत्सरांतू भारी विजृंभणे एक सण्या गांव एक 100 तुलान एक 150 जन एक असूचे एक सण्या गावांतू भारी चंद रीतीरी तन्ने दैविक कार्यक्रम करलेलो आसा. तवे विशेष जावन यापटी मणका म्हळ्यार 49 दिवसाचे सप्तानुसप्त भजना कार्यक्रम भजना कीर्तनेंतू सुमार गांवांचे म्हाका ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ वरी साधारण 250 तुलान 300 पाळी विंगड जन विंगड पूरा भारताचे पूरा समाज बांधवान ಒಟ್ಟು जावका एक स्वाम्यान एक वेदव्यासा पूज करचे एक पेंटाक बरेपण जावका तशीच आमगे समाज बरेपण जावका म्हणून तशीच आम्ही लैला वेंकटरमण देवस्थानांतू सप्तानुसप्त कार्यक्रमांतू आम्ही पळयलेलो आसाची भारी एक चंद रीतीर विजृंभणेंतू तांणी आळत मंडळी आसो ना आमगेले सप्तानुसप्त भजना मंडळीचे आळत मंडळी आसो कमिटी मेंबर्स आसोची गांवतूल आसो प्रत्येक आम्ही साधारण एक 7-8 मेगेले कुळारे मेगेले साधारण एक 10 दिवसांतून कार्यक्रमांत भागी जाला पुढे येयला हांव पळयलेलो वरी एक 4 वर्ष चेडू तोलान एक 90 वर्षाक वंतारताय भजनेंतू एक भारी चंद रीतीरी ಭಾಗವಹಿಸಿಲಾಚಿ ತಂತೆ ವಿಂಗಡ ಪಾಳಿ ವಿಂಗಡ ರೀತಿಯ ಭಜನೆ ಪೂರಾ ನಮ್ಮನೆ ಭಜನೆ ಹಂಗ ಮರಾಠಿಯ ಸೂಪರು ಅಭಂಗ ಸೂಪರು ನಾ ಜಲ್ಲರೆ ಆಮगे आमचेगेलेला सुपरो पूरा नमने भजने मस्त चंद रीतीरी जल्ला म्हणून आम्ही लेखताची तशीची असल कार्यक्रम जाता आसा का स्वामेल कार्यक्रम आम्ही भेटी येता आसा का म्हणटाचे आम्ही. धन्यवाद.
आमगिलट्टू मंगळूರು रथबीदी ವೆಂಕಟರಮಣ ट्रस्ट जनाशे श्रीयुत जगन्नाथ कामत सची सी जगन्नाथ कामतांनी आमगेल्या या समाजाचे आमगेले एक बड़ा प्रमुख जावन कालगट्ट अंतू विंगड विंगड ऑल टेंपल स्थानाचे एक पदाधिकार जावन आणि अनेक देवस्थानाचे कार्यक्रमांतू मुख्य प्रमुख स्थान घेऊन देवस्थानाचे विशेष आशिल्ल्या स्वाम्याल कार्यक्रमाच्या पुरवण देवाल कार्यक्रमाच्या पुरवण पुरा एक मुंतळ एक आमगेल्या हिरिया म्हणत तांगेला उलयत आसाची जगना कसं म्हणता आयचे एक विशेष जन मस्त म्हणाली कसं म्हणाली अप्रूपांत अप्रूप म्हणून या एक बेलतंगडी लायला झाले गावाक स्वाम्याला एक दिग्विजय मेळ्ळाला तुम्ही कसं म्हणतात दिग्विजय केन्नाय कशें म्हळ्यार एक वसंत मास आनी चातुर्मासान दिग्विजय केन्नाय जावूंक येता म्हळ्यार ते एक वसंत चातुर्मासान ते एक 4 की 4.5 म्हयनो वसंत मासान ते एक 1.5 म्हयनो आसतना ते एक शोभा यात्रा ते जावका तशी सभा कार्यक्रम जावका म्हण आसाचे मागीर सन्न गांवांत स्वाम्याले ಮೊಕ್ಕಮ ಟೈಮರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಸಲ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ದಿಗ್ವಿಜಯ करताचे आता आमी मंगळूरांत फुडल्या वर्सा वसंत मासेने चातुर्मासेने बट ते कोरोना आशिल्ली मी 2 वर्स खंयचे ते आम्हाला कार्यक्रम टायमार जायन म्हळ्यार तर आमी 2022 एक दिग्विजय जनवरींत केलेलो आसा चंद्र केलेलो आसा विशेष जावन सांगचे जाल्यार आजी हे बेಳ್ತಂಗಡಿ सनो गांव हांव आयकल्या प्रकार बेಳ್ತಂಗಡಿ सुತ್ತमुत्तू गांव उजरे मागीर एक्चुअली पुंजालकट्टे मडंत्यार पुरा ಒಟ್ಟು कुडसीतून एक सादारण एक 200 घर आसाचे तांकां एक वसंत मास मेळ्ळेलें एक व्हड भाग्य म्हणून सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार हे वसंत मासांनी 4-5 वर्स फुडें बूक जाता तसलो विशय चातुर्मास वसंत मास एक 5-6 वर्स फुडें बूक जाता तांकां पयलीं ऑगस्टांत स्वाम्यान चातुर्मास मंगळूर आसतना तांकां वसंत मास तांणी एक विनंती केलेलो की स्वाम्यान जायत राव तुमगेल्या गांवांत करत म्हणाल्या खातीर तांणी ते 6 म्हयने भितर ते स्वाम्याल मुक्कामा खातीर विशेष जावन आशिल्लें एक बिल्डींग बांदून चंद्रगीत म्हळ्यार सान गांव जेल कुळ्ळे तांतूं मस्त कश्ट आसता एक सान एक इतलो व्हड वसंत मास इतली वज्रमणे करचें म्हळ्यार फायनान्शियली मस्त ताका एक सहकार जावका जनाला जाल्यार एक ते बेಳ್ತಂಗಡಿ पेंट्याच्यान जो उजरे पेंट्याच्यान जो ऐक्यमत्यारी एक चांग रितीर केलेलो आसा ताजे एक शोभा यात्रे दिग्विजय महोत्सव सनगांव आमगेल्या इलेक्शनाचे रिस्ट्रिक्शन आसता ताजे मध्येन तांकां मनांत भंय आशिल्लें परमिशन दिता की ना म्हणून आज एक देवालय सोमेल कार्यक्रम जाल्ले निमित्त परमिशन हे मेळ्ळेलें आसा चंद जावन आज मस्त कडेन श्रीनिवास कल्याणोत्सव आसता जाल्यार मस्त पेंट्या देखून सोमेल कार्यक्रम म्हणले कुळात तांकां प्रत्येक पेंट्या देखून जन भागविसूचे येताचे इतू म्हळ्यार आमी केन्नाय फुलमंत्राक्षत घेवची कशें म्हण स्वामी पूज जाले नंतर येवन ते बैसून आमकां फुलमंत्राक्षत दिताचे दिग्विजय ते फुलमंत्राक्षत दिवची म्हण म्हळ्यार स्वाम्यान दंड घेवन ते पुष्परथार बैसून ते तांणी प्रसाद दिवचे फुलमंत्राक्षत दिवचे ताका एक विशेष महत्व आसा दंड घेवन दिवचे स्वाम्यान दिग्विजय मात्र वर्सा दोनूय पड जावचे एक वसंत मासा टायमार एक चातुर्मासा टायमार आनी काही जो पक्कानी एक शोभा यात्रा केल्यार मात्र ना जाल्यार वर्सा दोनूय पट मेळचे आमकां त्या भाग्य मेळचे खातीर आमी विंगड विंगड गांवांत कोणाक घेवन स्वामी लागीं प्रसाद घेताचे आमगेले धनी कोण घेताचे आज म्हाका मस्त संतोश जाता सान गांव जाल्यार ते सगळेच आमगेले समाजाच्यान बेಳ್ತಂಗಡಿ समाजाच्यान उजरे समाजाच्यान आनी सुತ್ತमुत्त पुंजालकट्टी मडंत्यार समाजाच्यान पुरो ಒಟ್ಟು जावन हे चांग रितीर एक कार्यक्रम केलेलो आसा तांकां देवाले स्वामीले आशिर्वाद परिपूर्ण मेळ्ळो आनी हांगा सर्व आयिल्यांक तांकां देवाल स्वामीला आशिर्वाद मेळ्ळो आनी हे कार्यक्रम ಕೆಲವು ಜನ आज येवचे जायनातील जाल्यार युथ ऑफ GSP बैसून मस्त जन पळयत आसाचे तांकांय देवालय स्वामीला आशिर्वाद मेळ्ळो म्हूण सांगून म्हगेले अभिनंदन दिता सगळे कमिटीक चातुर्मास वसंतोत्सव कमिटीक उजरे पेंट्याच्याक आनी आमगेले बेಳ್ತಂಗಡಿ पेंट्याच्याक इथे म्हळ्यार तांणी एक व्हड एक विशय केला 49 दीस सप्त म्हण ते सांगचे सुलभ तोंडाना ताची मागशी श्रम कितले जावका म्हळ्यार मस्त विशय आसा पुरो जे नोट जावन केला सगळे एक सन्न मनांत आसता त्या पुरो तांणी सायडा दवरून स्वाम्याले अनुज्ञ घेवन हे चंदकोन कार्यक्रम केलेलो आसा तांकां पुरो जनाक म्हगेलें अभिनंदन धन्यवाद आता आमगेलो सदाशिव कामत मसाचे तांणी कोडयाला लागून हांगा येवन आयच्या दिवसा मात्र न्ही वसंतोत्सव जातना प्रति वार तांणी येवन हांगा स्वाम्याल प्रसाद घेतिल्लो आसा तांकां त्या एक स्वाम्याल अनुग्रह देवाला आशिर्वाद आनी त्या प्रेरणा कशें आयल्या म्हणून तांगे लागीं निमगूय नमस्कार कामत माम कसं म्हणटाच नमस्कार गुरुभ्यो नमः आमगेले स्वयंमेन तीर्थ स्वाम्यांक गेले तांगेले कृपे आमी सांगून कितले सांगल्यार उणेची तशें तांणी कोडयाला आसतना तशींची मस्त आमगेले वयर अनुग्रह आशिल्लो आज हांगा इतले लागीं कोडयालांतल्यान आमगेल्या लैला मित्र आयल्यांची बेಳ್ತಂಗಡಿंतू प्रति आमी वार वार येवन स्वाम्याला एक प्रसाद घेवचे आमकां एक भाग्य मेळना स्वामीनाक आमकां अनुमती दिलेली आसा तशी आयतार म्हूण सांगलें आमी रातच्या स्वाम्याला येवन एक प्रसाद घेवका पूज पळोवता म्हणटा तशींच आयच्या दिसाक हें वसंतोत्सवाचें समापना लागीं लागीं आयलें हें बेಳ್ತಂಗಡಿ लैला देवस्थानांत इतलें ग्रँड जावन एकदम विजृंभणेर केलेल्याक अभिनंदन दिवका पुरो जनाकय स्पेशल जावन आमगेल्या देवस्थानाचें पुरा ट्रस्टींक तशींच पुरा वॉलंटियर्सांक आनी गांवतुल्यांक जावच्याक सान गांव स्वल्प आमगेलें आमचें घर आसचें हांगा जाल्यार
या नमन तनिक विजृंभण कोरकमला री त्या व्यास रघुपतीला आणि आमगेल सेमेंतीर्थ स्वामींगेले त्या अनुग्रह कितलस म्हणून कळतांगा आज हंಗೆ सर्वलन जन त्या जनाला एक सहभागित्व तांगेले खुशी ತಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಪ್ರ ಪಳಿತನ ಸ್ವಾಮಿಂಗೆಲ್ त्या अनुग्रह कश त्या आमगेल त्या GSB समाज रस तशें आमगेले काशी मठाचे आमगेले एक वैभव कशें तें चढता आसा हें पुरो पळयतना कळटा आनी यूथ ऑफ GSB तशींच चंद्री तरी पुरो कवरेज करता आसा तुमगेले ते खंयचे प्रोग्राम आमी सोणाची सोम्याल खंयचे तुमी ते कवरेज करताची पुरान म्हळ्यार प्रोग्राम पळयता आसाची तो हे माध्यमान हांव यूथ ऑफ GSB समेत अभिनंदन दिता धन्यवाद. धन्यवाद. आता आमगेलोट्टू गुरुनंदन शेणे मामसाची त्यांनी उजिऱ्याच्या श्रीराम मंदिराच्या एक्स खजानशी जावन मागीर आज हांगा स्वयंसेवक जावन त्यांनी काम करता आसाची सगळे बेलतंगडीक खुशी तांती उजिऱ्या जन चड येवन हांगा एक भाग घेवन तांगेले स्वयंसेवक जावन काम करता आसाची तांगेले सेवा विशयांतू मागीर तांणी कशी ह्या कार्यक्रमान सगळे उजिऱ्या पॅन्ट श्रीराम भजना मंदिर पर कशी एक भाग घेतला म्हणून तांगेले निमगुव्या. नमस्कार शेणे माम कसं म्हणटा? नमस्कार. फस्ट कसं सांगा म्हळ्यार हे सान गांव फर्स्ट ऑफ ऑल आनी तो सप्तानी वसंत मास जेवचे एक व्हड विशयाची जाल्यार आमगेले उजिरे बेलतंगडी आनी परगांवांचे पुरो सेरून एक ऐक्यमतारी एक चंद रितीन चलासन दिला म्हणून संगीत त्या देवाला अनुग्रह आमगेले सदां आमगे ते पूरा ऐक्यमतारी पूरा कोण आसा सान पॅन्ट जाली मिती पूरा जनक एक लायक अनुग्रह दिवन आनी मुखारी असलचे एक लायक प्रोग्राम ಒಟ್ಟು ಐಕ್ಯಮತ್ತಾರೆ ಚೊಲ್ಚಿ ತಶಿ ಕೊರ್ಕ ದೇವಾನ एक अनुग्रह दिवका म्हणून एक ವೆಂಕಟರಮಣ देवालागी मागीर आमगेले श्रीरामचंद्र मंदिरा वतीन हांव अशी एक विनंती करता. तशी बार चंद्रीतीन चलस येद्दोळताय चलसून आयला तशीच आज दिवस जन पळयला रे आमगेले गांव दोन गांवाचे मागीर परगांवाचे आयिल्ले आसा ती तांकां पुरो हांव एक धन्यवाद सांगचे एक इश्ट भावता आनी मुखार सुने तशीच आमकां पुरो सहकार दिवका म्हणून हांव पुरो जनालागी निमगिता. ಧನ್ಯವಾದ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲದವರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತಂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಸೊ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂಥ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾದ್ದುಂಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಣ ತಂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಣದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಪೈ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ प्रेरणा आಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. राजन निमगू तांणी कशी एक या बदुक कट्टोना प्रत्येकांक एक म्हणला तवळीच म्हणला हॉड नाव घेतला सेव म्हणल्यार कसं म्हणटा दाखोवन दिलो असं कसं म्हणटा राजन ह्या विशयार आमगेले एक भागीदार आनी तुमगेले एक तितले आत्मीयते कशी? आम्ही दोग जण बिझनेसमॅन उजिरेंतू मस्त वस्तू दोन आम्ही फ्रेंड्स सनपणार दोन फ्रेंड्स तशी जी एक चारमाड इंतू फ्लड आयिल्ले वेळारी आम्ही ते एक पळोवन फुड दोन करता आसली सण्ण पुट्टा बट त्या टायमार आमी त्यांची एक परिस्थिती पळोवन आम्ही पुरा चर्केनी वचून ते एक बदलावण केलेले ते बदलावण केलेले तशीच मागीर आमी ते ऑर्गनायझेशन कोरून एक बिल्डअप केल्ले. आता उणेर एक 600 दोन 650 जन चर्के तांतो आसाची बेलतंगडी तालुक्यात काही वर्सा एक इतले प्रोग्राम करताचे ब्लड कॅम्प नेत्रावती न्हंय क्लीन करचे दुर्बळांक काही घर समस्या जाल्यार ते सम करचे एज्युकेशना हेल्प करचे स्कूल्स रिनोवेशन करचे प्रति वर्षाक एक इतले प्रोग्राम म्हणून करताची. तशीची पुरो जन मेळून करताची गांवतले ताका पुरो जनाले आमगेले समाज कोण वेगवेगळे समाज प्रत्येक आमगेले एक छान कामाक सपोर्ट करताची. तशीच हागेले मस्त ते असल पुरा एक छान विषय पुरो आसा आमकां एक प्रेरणा. तशी आमगेले स्वामी म्हळ्यार ताका मस्त मोगू प्रतिपटी स्वाम्यान आयल्यार ताणें प्रसाद घेवचे आसा. तशीच मठाच्या आमगेले देवस्थानाक GSB देवस्थानाक कसं काम सांगता एक 50 जन चर्के येवन निश्ठेर काम करून वताचे. आज जाल्यार सगळे ट्राफिक कंट्रोल एक 50 जन चर्के तांगेले टीमा आमगेले टीमा दोकून आयले येवन सगळे ट्राफिक कंट्रोल की डिपार्टमेंटाक कसले उरलो का की
कसा जाव का ते पळयताची तशी आमगेल तेगेलो उठू काम करूक मस्त इष्ट तो बी आमगेलो उठू काम करूक इष्ट म्हणून सांगचे इष्ट पावता. धन्यवाद. आमगेलो टोल्लो चाक अतुल कोडवास अतुलಣ್ಣ आजी दिग्विजय महोत्सव ಅಂತ ಭಾಗಿತಿಲ್ಲ सर तुमगेले एक अभिप्राय कश आमगेले स्वाम्याल दिग्विजय म्हळ्यार केन्नाय बहु विजृंभणेर चलता. स्वाम्यान एक अनुष्ठान म्हळ्यार आतां वसंत मासाचें गंचे एक अनुष्ठान आस की एक गांवांक कोरून ताजें फल आज आमकां घेवच्या एक अवकाश स्वाम्यान तांगेले दंड दवरून एक दिग्विजय रथारूढ जावन सगळे गांवांत तो पर्यटन करून पुरा घरा लागी गांवचे परगांवचे भजक वृंदाक पुराय आशीर्वाद करचे एक संदर्भ तेन्ना गांवचे परगांवचे पुरोजने येवन स्वाम्याले एक आशीर्वाद देवाला अनुग्रह मेळका म्हणून पावताचे. तशी आज आमी आयिल्ले आसाची स्वाम्यालागी आशीर्वाद मागताची. आमगेल्या समाजाक आमगेल्या देशाक स्वाम्यान आशीर्वादान करतना बरें जावका पुरोजनाक म्हूण मागून. आता आमगेलो करुणाकर्मा मस्त तांणी आजी हे दिग्विजय महोत्सव मात न्ही ह्या वसंतोत्सवान तांणी एक स्वयंसेवक जावन सेवा केला आसाची तांगेले एक आमी अभिप्राय निमगुया. नमस्कार कसं म्हण हांव करुणाकर नायक उजिरे राम मंदिर ट्रस्ट आनी आमगेले पंचपेटा देव हांगा बेलतंगडीतू आमी 40 काम करता आसाची भारी खुशी जाता आसा. आयचे दिग्विजय पळोवन आनीकय भाळ खुशी जाता आसा. आनी जनाक आनी पळोवन आनी कितले जन भायर गांव दाखोवन आयल्याची भारी खुशी जाला आमकां. आमी मनांत लेखील पशी चड आनंद जाला म्हूण सांगता आसा हांव. देव बरें. थँक्यू. गुरु समाधानी समर्थ अमृतहस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्ता. गुरु समाधानी समर्थ अमृतहस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्ता. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता. 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 गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचिता. गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचिता. गुरु ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ
ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ तुम्ही इतली वेळ पळयला आमगेल्या लायलाच्या व्यंकटरमण देवस्थानांतू आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामीला वसंतोत्सवाच्या दिग्विजय कार्यक्रम आम्ही या कार्यक्रम सकळ आमगेल भक्त लोकांक आम्ही बारी खुशी आला म्हण लेखताची या विशेष कार्यक्रम तुम्ही पळयला मोकार्य अनेक विशेष कार्यक्रमांतू आपास मेळ्या सगळ्यांक स्वाम्याला देवाला अनुग्रह नित्य निरंतर असो म्हणून मागून घेता देव बरें करो नमस्कार